यूथ ऑफ GSBच्या सक्कड वीक्षकांक स्वागत. आयुर्वेद दर्पण विवेक ट्रेडर्स प्रेजेंट आयुर्वेद दर्पण अंतू आमगेलोटात सती मंगळूरचे प्रख्यात आयुर्वेद तज्ञ डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक मस्त ಹೆಮ್ಮೆನ್ सांगता ती आमगे डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक 35 ವರ್ಷದಕ್ಕೂನ್ ಮಂಗಳೂರಂತೂ एक आयुर्वेद प्रॅक्टिशनर जावन भारी नाव पावल्यांती. मंगळूरचे मस्त जणांक लायक ट्रीटमेंट आयुर्वेदा वयर एक पॉझिटिव एटीट्यूड येवची तसले म्हळ्यार एक मन येवत तसले आयुर्वेदा मेडिकेशन फॉलो करची तसले एक लायक नमुने प्रॅक्टिस डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक हांणी दिला. हांकां पैरी येनपोयादकून आयु वैद्यरत्न अवॉर्ड आमगेले वर्ल्ड आयुर्वेदा डे तेसू धन्वंतरी दिवस त्या दिसू दीवनु फेलिसिटेट केला. ताजे खातीर तुमकां मस्त कंग्रॅच्युलेशन्स. पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही सर्वत्र पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः असं एक श्लोक ऐकून अशा पुरवती. पुनर्वित्तम दुड्डू वापस येता. पुनर्मित्रम आमगेल मित्र फ्रेंड्स केला फ्रेंड्स सोडून गेला वापस नव फ्रेंड्स जाता. पुनर्भार्या एक बायल सोडून गेल्यार आनीक बायल जाल्यार कोरगे वयता. पुनर्भार्या पुनर्मही आमकां आशिल्लो जागो कसलेय प्रॉब्लेम निमती लॉस जाल्यार अनेक आमकां जाग घेव येता अनेक घर बांदू येता ताकाय चान्सस आसा. म्हळ्यार खंयचेय विशय पुनः पुनः आमकां लभ्य जावच्याक तोंदरी ना जाल्यार आरोग्य म्हळ्यार पुनः पुनः मेळना. एक पंत आरोग्य वायट जावच्या सूर जाल्वा एक पंत आमगेलें आरोग्य सम ना त्या सम करच्याक आमी कूडले एक ताजे बगे कसो केअर घेना जाल्यार वपास वपास चांग आरोग्यार आमकां राबू जायना. ते आमी केन्नाय उडगास दवरका. असले चांग आरोग्य म्हळ्यार कसो न्हय आमगेल प्रति सिस्टम डायजेस्टिव सिस्टम जाल्यार एक एक्सक्रिटरी सिस्टम खंयचेय सिस्टम आसो पुरे सिस्टम लायक जावन वर्क जावचे आमगेले पुरे हांगा पार्ट्स लायक जावन फंक्शन जावचे हे आरोग्य एक संकेत. तशीची आमगेल केसू म्हळ्यार एक आमगेल देह आरोग्य एक रिप्रेजेंट करता. बसबशी केस आसा आमी आमचे गेल्यान म्हणटा ती बसबशी केस आसा इतलो प्राय जाल्यार केस कळोवस मू इत केस वचय न्ही केस धवूय जाय न्ही केस पातळू जाय न्ही म्हण केला जाणां म्हणटात आमी प्राय जाल्यार लायक केस आसता धव जाय न्ही आसता मस्त तेंची केलो जाणां ऑपोजीट आसता. सान प्रायरी केस पुरे धव जावच्यो न्हय जाल्यार केस वच्चे न्हय वे पातोळ केसू जेन कंप्लेंट सांगता आसतात यो कितले केस पडचे म्हणना आतां ते भारी कॉमन कंप्लेंट जाला केस मस्त पडता कांय ना केसू केसा प्रॉब्लेम स्प्लिट एंड्स पातळ जाला डॅन्ड्रफ जाला ते हें म्हणून आज आमी हेची केश सौंदर्या बगे हेअर केअर कशी आयुर्वेदा एक लायफस्टायल अंतू केसाक कशी महत्व दिता आयुर्वेदा ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदा बेसिक लायफस्टायल फॉलो करून आमगेल केसा बगे कशी पुरे आमी केअर घेवेत म्हणलेले डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक हांगे लागी निमगुया. डॉक्टर आयुर्वेदांतू हेअर केअर म्हळ्यार कसो पुरे आस म्हळ्यार मेगेल प्रकार हांव ಸ್ವಲ್ಪ वाजिल्यांतू आमी कसो न्हय कफ दोश आशिल्ल्यांक केसू मस्त आसता जाल्यार डॅन्ड्रफ चड जाता तेंची पित्त दोश आशिल्ल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ पातळ केसू अशी पुरे बदलची जेनेटिकली ते आस की न्हय की आमगेले देहा प्रकृती वयरी हे पुरे केसाचे आस की आयुर्वेद ताजे बगे कसो सांगता. आता मागीर गुण आमी थंय येवन पावतात. कसं म्हळ्यार आयुर्वेदांतू हांव पयलीं आनी फुडल्या एपिसोडान सांगिल्लें सर वात पित्त कफ सो वात प्रकृतीचे देहा लक्षण विंगड आसता केस विंगड टायप आसता तांगेले आंगा कलर विंगड आसता तांगेले सायकोलॉजिकल स्टेटस तांगेले इंटेलिजन्स पुरा विंगड आसता. पित्त प्रकृतीचे विंगड टायप आसता हे पुरा केस धरलेले तागेले रूप धरलेले तागेले हायट धरलेले तागेले बॉडी वेट तागेले दोळे
पुरे कळवा तागेले दांत प्रत्येक हां आनी तागेले इंटेलिजन्स हां ते पुरा विंगड आसता तशी कफदोशाचे विंगड आसता हां तार निमित्त हांव केन्नाय सांगचें मनुष्य पुरा एकुल्याक न्हय म्हणून आतां एक आवसूले 5 चेडू पळय 5 नमुनेर आसता ती तोच आवसू तेच बापूसू ते आवसू तोच बापूसू जाल्यार चेडू विंगड विंगड नमुन्यार आसता ती विंगड विंगड कॉन्स्टिट्यूशन आसता तांकां ते पूर हांवें जन्मार येवचे ते हे दोश आनी कसं प्रकृती आमगेले जन्मार येवचे ते आमी घेवन येवचे ते येताना कळवाय तो त्या प्रकार आमगेले शरीर रचन आसता कळवाय तशीच तुमगेले केसू आतां आमी आज केसा विशयी उलोवप देखून आतां केलो जनाल केस पळय दिगू काळो दिगू आसता आनी केलो जनाल कर्ली आतां निग्रोसाल केसू कर्ली आसता आमगेले गांवांत तुवें इंडियान तुवें कर्ली केसां मत्स्य नासता केलो जनाल पातळ केसू केंच कलर आसता कळवाय चिके केंच कलर आसता काळ आसना आनी केलो जनाल वग्गी पिकता आनी केलो जनाल सपूर केसू पातळ केसू आनी केलो जनाल दाटू केसू सोण्णा कात्तुसो केसू म्हणून आमचे गेले म्हणटात दाटू केसू हे पुरा शरीर प्रकृती निमित्ती विंगड विंगड जनाक विंगड विंगड मनशाचे केस येवच्यो आतां तशें म्हणून विंगड विंगड केस नमून आसले तिकीनी ते आमी ते क्वॉलिटी म्हणून सांगेत ते केसा क्वॉलिटी तागेले केसा क्वॉलिटी तशी हागेले केसा क्वॉलिटी अशी बट खंयचेय क्वॉलिटी केस असो आमी ते मेंटेन करनी म्हण जाल्यार वायट जावचे खंडीत ते ताण जन्मार कितलो लायक केस असो त्याला आरोग्य कितले चांग असो ते वायट करून घेवचे जायना तशीच केसूय वायट करून घेवचे जाता स्किन आनी केसू हे दोन्ही आमी मेंटेन केल्ले बरी आसा आतां इट इज जस्ट लायक मेंटेनिंग ए गार्डन गार्डन पळय तूं घर कडेन सान गार्डन केला तूं गार्डनाक तू छंद कोण पळोवन घेतले तितले छंद जाता तू ताका कितले तू केअर घेता तितले ते छंद जाता तू एक म्हयनो तांचे तिकड पळयनी म्हण जाल्यार पावसडी म्हण वचयनी म्हण जाल्यार कशें जाता पुरा वायट जावन वता पुरा वायट जावन वता झाड गिड पुरा वायट जावन वता कितले उदक घाल्यार ते वायट जावन वता एक कीड खावन वता एक पानां वट्टू जाता एक फूल पुरा बावन वता कसं पूण जाता सो तशीची आमी कशी मेंटेन करता पळय तशी आसता आमगेले केसू आनी आमगेले स्किन कळ्ळें ते कशी आमी ते मेंटेन करता म्हळ्यार विशय आमकां गोत असले केन्नाय लायक जाल्यार आयुर्वेद आनी केसू म्हळ्यार कुडले पुरा जनाल मनाक अशें म्हळ्यार लायक तेल आयुर्वेदा तेल हाडून मात ते थापिल कुडले केस लायक जाता आतां जनाल एक मनान तूं म्हळ्यार ते तांकां ताजे बगे समज ताजी नॉलेज ना देखून ताजे बगे इन्फॉर्मेशन ना देखून तशें जावचें आनी केलो जन मस्त जन फुडेचे डॉक्टर तशीची केसा खातीर प्रॉब्लेमा खातीर कसं म्हळ्यार तूं तावळे सांगिल्लें बरी ती जनाक केस एकय झोडचे एकय धव जेवचो आनी स्प्लिट टेंड्स नाना नमुने प्रॉब्लेम्स आसता ती आयुर्वेदान ताका खालित्य आनी फालित्य म्हणून सांगला खली फलित खालित्य म्हळ्यार खाली जावचे संस्कृतांत पोणोवचो म्हळ्यार बाळनेस फालित्य म्हळ्यार ते पिकचे फलिता रायपनिंग ऑफ द फलिता खली फलिता म्हणून सांगला आयुर्वेदांत ताजे बगे विस्तृत वर्णन आसता केसा बगे आरोग्या दृश्टीनं जाल्यार जन आतां गोत आसना कळ्ळें तशें आसतना आमी केस झडटा म्हळ्यार फुडले खंयची एक डॉक्टर येता येवन आमगेले येवन एक्सपेक्ट करची खंयचे लायक तेल दी म्हणून मागीर येता ती ನನ್ನ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ कळ्ळें तेदना हांवें सांगचें तांकां हांव एज्युकेट करपा जाता तूं कसल खातीर केस झडटा म्हूण आमी सुरवे फायंड आउट कर न्हू ट्रीट द कॉज न्हू तुगेले रूट कॉज ट्रीटमेंट म्हळ्यार ट्रीट द कॉज यू हॅव टू फायंड आउट द कॉज फर्स्ट देन ट्रीट इट हो तुगेले केस झडटा म्हूण सांगूक ताका मस्त कारण आसा एक कारण न्हय आनी तुका तेल घाली कुडले तूं समजायना फॉर एक्झाम्पल आतां तावळ हांव गार्डन म्हणलें तूं खाली उदक घाल्यार उदक मात्र घाल्लें विंगड कसं नाही करनी म्हण जाल्यार ते झाड बरकत जातवे ना ताका कीड येवच्या पुरो ताका तूं फर्टिलायझर घालका पेस्टिसाइड्स घालका कळ्ळें ताका कटिंग करका कळ्ळें झाडां कटिंग करका तेदन मात ते झाड चंद भरता तशीच आमगेले केसाकय जावका जाल्यार न्यूट्रिशन मेळका कळ्ळें न्यूट्रिशन मेळका आनी ताका कसं नाही रोग आनी येनाशी विंगड विंगड केसां येवच्या आतां मागीर सांगता हांव ते केसां विंगड विंगड नमुन्याचे कायल येता तो कायल येनाशी आमी पळोवपा जाता
सो त्या पूर आमी केल्यार मात्र आमगेले केस लायक व्हरता तेल घाल्या निमित्ती तेल व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑइलिंग फॉर द हेअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी हॅव गिवन Maybe लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स बट विंगड प्रॉब्लेम दवरून घेवन तूं तेल घाल्यार तुगेले केसू समजायना कळ्ळें आतां तूं आमी वन बाय वन पळोवया तुगेले केस झडच्याक आनी पिकच्याक मेन कारण कशें न्ही आतां आमी डे टू डे लायफान तूं पळयता ना कसं कारणां निमित्त जेन्ना केस झडता म्हूण सांगून आमी पळोवका तांतू हांव पळयलेल्या प्रकारांत पळय मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स बॉयज हांव सांगचे सांत फायरी केस झडता बाळनेस येता बाळनेस येवन ताका मेन वंदने द फर्स्ट एनिमी कळ्ळो तुका वंदने वैरी कोण म्हळ्यार डॅन्ड्रफ तूं तावळ सांगलें डॅन्ड्रफ म्हणून डॅन्ड्रफ म्हूण लेखचे पुरा जनान कळ्ळें डॅन्ड्रफ म्हणल्यार एक्चुअली स्केलिंग मात्याचे पुरा खरबड म्हणटात आमचे गेल्यान खरबड येवची आमचे गेल्यान सांगलें खरबड येवची म्हळ्यार कुडलें तें एक मेन कारण ड्रायनेस ऑफ द स्काल्पा निमित्ती केलो पटी डॅन्ड्रफ येवचे आसा सो तशी म्हूण तांणी पुराक तशी कन्सिडर करतात बट डॅन्ड्रफ मात्या स्केलिंग आसा खरबड आसा म्हळ्यार कुडलें तें डॅन्ड्रफ जावका म्हूण ना विंगड कारणां जाता ते एक मेन कारण एक दोनीच कारण म्हळ्यार बाळनेस येवच्याक ताका आनी स्ವಂತ ट्रीटमेंट करून वचचें ते दोनी मेन कारण सेल्फ मेडिकेशन कारण स्केली जल्ला स्कॅल्प आता डॅन्ड्रफ म्हळ्यार कुडलें एंटी डॅन्ड्रफ शॅम्पू येता आनी कसं की सिरम काही ऑयल काही कसं पुरा इंटरनेटार येता हाजेर येता एडवर्टाइजमेंट त्या पुरा घाल न्हू तांणी ट्रीट करूं वता ती सेल्फ मेडिकेट करूं वता ती डॉक्टरले कन्सल्ट करना ती एक खंय पूण एक वेळा डॉक्टरले वता ती तांकां करेक्ट ट्रीटमेंट मेळना ते सोड सोडटा ती कसं नाही जाय न्ही म्हणटा आनी सोडतात फॉलोअप ना देर इज नो प्रॉपर फॉलोअप कळ्ळें फॉलोअप ना अशी एक वेळ वता आनी येता ती ಕೆಲವು ಜನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾತಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂಗವನ್ ಸಂಗನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ವರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಳ್ಳರಿ तेक अंगवण सांगून घेतली वी आर नॉट हियर टू डू दॅट सो आम्ही कसं नाही मॅजिक करू बशील नाही सो तुम्ही आमगेले इन्स्ट्रक्शन सम फॉलो करून फॉलोअप ट्रीटमेंट आयल्यार मात्र तुमगेले प्रॉब्लेम समजता म्हणून तांगेले भाशेर तांणी सांगचे बा तशी ह्या केसा विशयान मेन प्रॉब्लेम हांव तुका सांगलें डॅन्ड्रफ आनी तांणी सेल्फ मेडिकेशन करचें सेल्फ ट्रीट करचें मेन प्रॉब्लेम डॅन्ड्रफ म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार हांव तावळ सांगिल्लें फर्स्ट म्हळ्यार केसू त्याल आपडेनाशी ड्राय जाल्या निमित्ती एक शिंया दिसान तूं ಸ್ವಲ್ಪ स्केलिंग आयल्यार ताका आमी डॅन्ड्रफ म्हणून सांगेत बट ती जनाक हें डॅन्ड्रफ येवचें इट इज ए टायप ऑफ इन्फेक्शन फंगस आणि एक ईस्ट ए टायप ऑफ ईस्ट अँड फंगस ते कसं करता म्हळ्यार ते आमगेले स्काल्पा येता कशें येता म्हळ्यार त्या वाऱ्यांतू येता वाऱ्यांतू येता ते म्हळ्यार ताजे स्पोर्स आसा पळय ताजे फंगसाचे आनी इस्टाचे स्पोर्स वाऱ्यांत आसता ते येवन आमगेले माथ्यार बसता शिलींद्र फंगस म्हळ्यार शिलींद्र ते येवन आमगेले माथ्यार बसता माथ्यार बसून कसं करता म्हळ्यार ताका फूड मेळटा कसं फूड म्हळ्यार आमगेले सीबम आसता आमगेले स्किनांत ऑयल आसता नॅचरल आतां आमी करता ऑयल सो तेला पयशे ते तांकां फूड ते खावच्या बसता ती खावन कसं करता म्हळ्यार आमगेले खावन आमगेले केंसा रूट्स आनी पुरा डॅमेज करतात मागीर डॅमेज करतात आनी हेअर रूट्स पुरा डॅमेज करून एकदम हेअर फॉलिंग स्टार्ट जाता सो ताका इफेक्टिवली ट्रीटमेंट दिवका जाता इफेक्टिवली इफ समबडी वॉन्ट्स टू carry his hair, save his hair, effectively he should go to a qualified doctor and get it treated. तो सांगेल एंटी डैंड्रफ शैम्पू घाले खंडित ताकत है समझायना that should be treated properly correct जावन ताका scientifically treat करका जाता ताका approach विंगडस there is a different approach to treat the that such fungal and आणि तांनी बजी रेजिस्टंट असता ती ते फंगस साधारण वखद लागना सो ताका आमी एक टॅक्टफुली हँडल करका जाता पोट्टा घेवची वखद की लावची वखद इंटरनल दिवका जाता एक्सटर्नल दिवका त्या सांगिल्ले दे आर व्हेरी रेजिस्टंट यू हॅव टू टेक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सो तांकां ट्रीटमेंट दिवन ते कंप्लीट गूण केले म्हण जाल्यार तांगेले हेअर फॉल विदीन ए मंथ टोटल हेअर फॉल रापता कळ्ळें आनी बाळनेस येवचे न्ही पुरा रापता सो न्ही म्हण जाल्यार आमगेले आतां
झडती पडिता गेल्या अर्धवाशी मुखालवाशी केस खाली जावन आसता मात्याक येताना कळ्ळें खाली जावन आसता तेदना आमकां ट्रिटमेंट आमी करता ती जाल्यार ताजी ट्रिटमेंटाचे रिजल्ट कशे येता म्हणून सांगूंक जायना अपास केस येत तुवें ना वयता म्हळ्यार हेर रुट्स समीत वचून आसतात ओके देखून अपास दोनी वेळ केस येवच येता की ना की म्हणल्यार देखून कशें म्हळ्यार आमी सुरवेकची त्या मात्या डॅन्ड्रफ आयले म्हळ्यार असड्डी करना अशी कळ्ळें प्रॉपर डॉक्टराक वचून एस्पेशली आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट घेवन ते इफेक्टिव्ह ट्रिटमेंट आसता आमगे लागीं त्या ट्रिटमेंट घेवन त्या डॅन्ड्रफ आमी निवारण करून घेवका ते वंदने हांव सांगचे विशय ते कसन ट्रिटमेंट होम रेमिडीज कसन ताका आमी नित्या करतना कशी करूं येता ते हांव तुका मागीर सांगता दोनीच प्रॉब्लेम म्हळ्यार चडती पक्षांतू बैल मनशालांतू केस जोडचे बिकॉज ऑफ रक्ताल्पते एनिमिया रगत उण जावन रगत उण जावन हिमोग्लोबिन उण जावन तांणी केस चडता म्हूण आमगेले येताना आमी तांकां दोळे आमगेले ओपन करून पळयताना दोळ्या बोट्टू रगत आसना म्हळ्यार हिमोग्लोबिन नीव टेस्ट ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ म्हळ्यार ಬೇಡ ನಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ म्हणटा ती ಇಲ್ಲ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ हांव दिना तुमी सुरू हिमोग्लोबिन पळोवन येया हिमोग्लोबिन पळयतना तांगेले 6 की 7 की 8 की आसता सो दॅट इज द मेन कॉज तेदन हांव कशें करता म्हळ्यार मात्याक तेल दिना तांकां हटाकाय दिना सुरवेर हिमोग्लोबिन इंटेन्शनली दिना हांव कळ्ळें इंटेन्शनली दिना बट बिकॉज दे should know that the hair fall is not because of the तुगेले ऑयलिंग जावं रगत उण जावन म्हणून तांकां कळका हांव रगत जावचे वखद दिवन ताका आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया म्हण जाल्यार आयर्न आनी सप्लिमेंटेशन दिवन ताका तिगेले हिमोग्लोबिन कशी कशी वाडटा तशी तशी तिगेले केस जोडची उण जाता येता तेन्ना ती कळटा कळ्ळें हें हाजे निमित्त जाल्लेलें म्हणून ते दोनीच कारण एक ब्लड तिनीच कारण कॅल्शियम डेफिशियन्सी कळ्ळें कॅल्शियम अँड विटॅमिन D3 आयुर्वेद कितलें सायंटिफीक आसा म्हणून सांगूक तुका एक उदाहरण सांगता हांव पयर आमी बोना विशय उरलेले बोना विशय उलयतना D3 उणी जाल्यार D3 उणी जाल्यार बोन वायट जाता ऑस्टिओपोरोसिस येता ऑस्टिओपिनिया येता म्हणून सांगलें हांवें केसूय तुका D3 उण जाल्यार झडटा कॅल्शियम उण जाल्यार झडटा आयुर्वेदान कसं सांगला म्हळ्यार आतां पयर हांव सांगलें बॉडीन तूं सप्त धातू आसता म्हणून 7 नमूने धातू रस रक्त मांस मेदस्व अस्थि मज्जा शुक्र तातूंत अस्थि म्हळ्यार बोन आनी प्रत्येक धातूक उपधातू म्हणून सांगला म्हळ्यार ताजी एक सब धातू ओके आतां अस्थि धातूचे सब धातू खंयचे म्हळ्यार नांगकूट आनी केसू म्हणून सांगला ओके त्या निमती ते D3 कनेक्शन ओके सो इट इज सो सायंटिफीक कळ्ळें अस्थि धातूचे आमी केसू आनी नांगकूट अस्थि धातूचे उपधातू सब धातू म्हणून सांगला सो पळय तुगेले बोन वायट जावच्याक आनी केस वायट जावचें कारण एकच कॅल्शियम डेफिशियन्सी कळ्ळें आनी तुगेले केस पळोवन तुगेले बोनाचे तूं एसेस करूं येता केसा अवस्था पळोवन म्हळ्यार आतां एक बायल मनशेक केस कंडापणे झडटा म्हळ्यार ती विंगड केस जोड विंगड कसं नाही कारण ना कॅल्शियम डेफिशियन्सी म्हणून जाल्यार तिगेले बोनय वायट जाला म्हूण तूं अंदाज करूं येता कळ्ळें आनी तिका केसा खातीर ट्रिटमेंट दिल्यार तिगेले बोनय चांग जाता इता म्हळ्यार कॉमन ट्रिटमेंट कॉमन ट्रिटमेंट सो तिका आमी D3 दिवका जाता कॅल्शियम दिवका जाता ताजे निमित्ती तिगेले हें व्हरता तातूंत एक आनीक इंट्रस्टींग तुका विशय सांगता आतां बाळांत जाता ती बायल मनशां बाळांत जेवन चेडा दूध दिवचे सुरू करता ती मिल्किंग मदर्सान तूं 3 महिने दूध दिताना चेडा 3 महिने म्हणटाना चेडूं तोंड पळोवन हांसू सुरू करता हिगेले केस जोडू सुरू जाता 3 महिने म्हणटाना चेडूं तोंड पळोवन हांसू सुरू करता हिगेले केस जोडू सुरू जाता सिक्कापट्टे जोडू सुरू जाता तेदना कारण कसं मलगडेला निमगिल्यारी फुडे कालाचे तांगेल्या आना मालाकी बापा मालाकी निमगिल्यारी ते चेडान दृष्टी घालची आवसूक दृष्टी घालची आवसूल तुगेले तोंड पळोवचें शिकता न्हू ते चेडूं तुगेले तोंड पळोवन तुगे दृष्टी घालता तेन्ना केस पडटा म्हणून सांगता आशिल्लें एक्चुअल विशय कसो म्हळ्यार ही फीडिंग करतना हिगेले बॉडीचे कॅल्शियम पुरा चेडा वता दुधा थ्रू कळ्ळें ब्रेस्ट मिल्का थ्रू पुरा हिगेले बॉडी कॅल्शियम चेडा वता हिगेले बॉडी कॅल्शियम ड्रॉप जाता आनी केस झडता सो डायरेक्ट कनेक्शन
सो तेदन कसं करका म्हळ्यार हांव सान कॅल्शियम घेऊ का वय करेक्ट कॅल्शियम सप्लिमेंट करका ताका अनेक बायल मनशांक दूध दितल बायल मनशां अनेक प्रॉब्लेम जाता कसं न्ही कुर्ता दुखी पळ तूं जाय जाल्यार चडतीशी बाळांती म्हणटात आमी 3 महिने म्हणटा तांकां बोश्या जायना बैसून चेडा दूध दिवच्या जायना म्हूण कंप्लेंट घेवन येतात इट इज लो बॅक पेन इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कॅल्शियम डेफिशियन्सी नोबडी वूड नो दॅट कळ्ळें ताका तेन्ना हांव कसं सांगचें म्हळ्यार तुमी मेथये पिट्टी घेया मेथी वय मेथी ಸ್ವಲ್ಪ भाजून तेल घालून अशी ड्राय भाजून पिट्टी करून दवरा आनी तातूंत धंया घालून ताका थोडें मीठ घालून घेया मग ताका म्हळ्यार मेथी इज अ व्हेरी रिच सोर्स ऑफ कॅल्शियम व्हेरी व्हेरी रिच सोर्स ऑफ कॅल्शियम एक चमचे मेथयेक एक 10 पैसे जायत वय तितलेच कळ्ळें एक 15-20 पैसे जायत तांतू एक 4 आणे जायत 4 आणे मेवलाय ना 10 पैसे कॉइन ना 20 पैसे कॉइन ना 4 आणे कॉइन ना 8 आणे म्हणून दवरया 8 आणे जायना ताका सो एक चमचे मेथयेन तूं 8 आणे 4 आणे मेथयेन तूं 5 रुपयाची कॅल्शियम आसा तीच मात्र तूं कॅल्शियम मात्र हाडू गेल्यार खंयचे नांव सांगू नका खंयचे ब्रँड नेम सांगू नका सो वी आर नॉट सपोज टू टेल सो खंयचे मात्र हाडू गेल्यार 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये एक मात्रे आसता इथे 15-20 तितले कॅल्शियम तुका एक चमचे मेथयेन मेळटा गॅरंटी दॅट इज फॉर शुअर सो तांकां आनी कशें म्हळ्यार हें नॅचरल कॅल्शियम मेथयेन तशिल्लें बायो अवेलेबिलिटी चड आसता बायो कॅल्शियम म्हणटा बायो D3 बायो कॅल्शियम सो बायो कॅल्शियम इज मोर एब्सॉर्बेबल दॅन द टॅबलेट कॅल्शियम कळ्ळें टॅबलेट अशें कॅल्शियम त्या नॅचरल आसता सिंथेटीक अशें पुरो न्ही आनीक म्हळ्यार तुगेलें तें शीम पेनी आसता पळय तांतूं दाखोवन पुरो करचें कॅल्शियम कार्बोनेट वय तांतूं दाखोवन काडचें बट हें तुका बायो कॅल्शियम बायो अवेलेबिलिटी चड आसता ह्या कॅल्शियमान तुका वग्गी एब्सॉर्ब जाता हांव मेथी पिटी दिली कुडले तांकां 1 वार भितर कुर्ता दूख राबता 1 वार भितर त्याची कॅल्शियम टॅबलेट दिले 1 वरान रब्बाना ते हांव दिवन पळयलां कळ्ळें देखून तांकां कॅल्शियम मेथी सो ती मेथी घेतल्यार तुगेले केसूय बरो जाता चांग जाता आनी केलो जन मेथी वाट्टून मात्या घालता सॉफ्ट जावच्या ते सॉफ्ट जावच्या इथे म्हळ्यार बॉडी स्कॅल्पा दुखून आतां तूं घरकड पोळ करता मसाला डोसा मेथी घालता कशें घालचे सॉफ्टनेस सॉफ्ट जाता ते चड नातल्यार रट्टूसो जाता पोळो ते सॉफ्टनेस येवका जाल्यार ताका मेथी घालका आनी ताका मेथी बरमोळ येता मेन आमी घालची ते सॉफ्टनेस सो तूं मेथी तूं मात्या घालली नाही नाही स्किना ताकून एब्सॉर्ब जावच्या पुरो म्हाका गोतना ते कसं म्हणून बट तुगेले केस सॉफ्ट जाता सिल्की जाता कोण घालका ते तावड सांगिल्ले सो रफ केस आशिल्ल्यान मात घालका पुरा जनांनी मेथी घालूंक गेल्यार एकाच एक जाता सो तुम्ही ट्रीटमेंट करून घेवची जाल्यार ताजे पयशे पूड आहे तुमी केसा क्वालिटी कसं म्हणून यू हॅव टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ आमी करत कोण घेवका आमगेल केस कशी आमगेल स्किन कशी कळ्ळें आमगेल बोन कशी आमगेल डायजेस्टिव्ह सिस्टम कशी कळ्ळें आमगेल रेस्पिरेटरी सिस्टम कशी म्हळ्यार विशय आमकां समज कोण नासुका डॉक्टरा कडचे पयशे चड आमकां कोण नासुका तेदन मात्र यू कॅन टेक केअर ऑफ युअर सिस्टम्स दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो तुगेल केस तूं केअर घेवका वे तू यू शूड नो हाव इज वॉट इज द क्वालिटी ऑफ युअर हेअर तुगेल केसा क्वालिटी कसं न्ही खंयची टायपा केस तो रफ केस की सॉफ्ट केस की म्हण पुरा जना एक ट्रीटमेंट चलना आतां तूं टीव्ही दाखयलेले शॅम्पू पुरा केसा जायना केलो जनाल केसो रफ जाता शॅम्पू घाल्ल्यार कळ्ळें कंडिशनर म्हणून घालता ताजे वयर अपास कंडिशनर म्हूण नांव देता अपास कंडिशनर म्हणून घालता पुरा केमिकल सो तांगेल हाताना तांगेल केस तांणी वायट करून घेवचे हातूंक सांगेल पयरी तावळ सांगिल्लें वंदने म्हळ्यार ते डॅन्ड्रफ दोनीच्यांनी ट्रीट करून घेवचे वचचें पडलें ते आनीक प्रॉब्लेम कळ्ळें तशें म्हणून कळनाशी आनीक हांव सांगिल्लें कॅल्शियम डेफिशियन्सी आतां इतलो पुरो विशय जालो कॅल्शियम डेफिशियन्सी आनीक हार्मोनल इम्बॅलन्स ते थायरॉयड आसच्या पुरो म्हयन्याचे आसच्या पुरो तुगेले मंथली पिरियड्साचे प्रॉब्लेम आसच्या पुरो एकय तुगेले थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आसच्या पुरो विंगड कसनय तुगेले हार्मोन्साचे प्रॉब्लेम एरू पेरू बॉडीन तूं चड उण गेल्यार तद निमित्ती केस झडता
आता मॅक्झिमम जना आम्ही पळयता न्हय हे PCOD म्हणून एक प्रॉब्लेम आयकून आसा बरो PCOS PCOD OS पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम म्हणटा ती सिंड्रोम इज अ क्लस्टर ऑफ सिम्पटम्स इज कॉल्ड एज सिंड्रोम सो तांतू कसं प्रॉब्लेम येता म्हळ्यार ते अनेक सेशन उलोया बट तांतू केस जोडची एक ताजे सिम्पटम हेवी केस जडता PCOD असल्यार कळवाय तशीच तुगेले महिन्याचे न्ही समज जायना एक ओवर ब्लिडिंग आसता ते हें पुरो आसता आनी केलो जन चडती जन आतां थायरॉयडा प्रॉब्लेम एक हायपो एक हायपर दोन्ही काही केस जडता सो त्यावेळी आमी पळोवपाक जाता तांणी केस जडता म्हणून आयली तेन्ना आमी त्यावेळी पळोवपाक जाता कॅल्शियम उणेसकी पळोवपाक जाता रगत उणेसकी पळोवपाक जाता डॅन्ड्रफ असकी पळोवपाक जाता इन्स्पेक्ट कोण पळोवपाक तांगेले केस पळोवपाक जाता स्कॅल्प कशें आसा म्हणून कळवाय हें इतले आणि नेक्स्ट अनेक कारण कसं म्हळ्यार केलो नमने ड्रग्स मेडिसिन्स तांणी घेवचे ताजे निमती वय डेफिनेटली आतां तूं किमोथेरपी ड्रग्स आनी घेता केस जडना सो तशीची त्या किमोथेरपी मात्र न्ही विंगड कितली की वखद आसाची ते घेना कुठले केस कंडापटे हेअर फॉल स्टार्ट जाता लॉंग टर्म घेता हेअर सेल्स फॉलिकल्स म्हणतात त्या मोस्ट डेलिकेट सेल्स त्या निमती कसले स्ट्रॉंग केमिकल आता किमोथेरपी आनी करतना फर्स्ट डेड सेल्स तांनीच मोरचे त्या निमती हेअर पुरे पडता म्हणून तसले कांय स्ट्रॉंग केमिकल कसले केस जडता बोन मॅरो डिप्रेशन जाता अगेन अस्थि धातू हांव तें सांगितलें तुका बोन आनी केसाक डायरेक्ट लिंक कनेक्शन आसा तूं किमोथेरपी दिले फुडें जावचें कशें न्ही बोन मॅरो डिप्रेशन जावचें बोन मॅरो डिप्रेशन जाले फुडें तांकां प्लेटलेट्स आनी उण जाता तूं पळोवन आसा हिमोग्लोबिन उण जाता प्लेटलेट्स उण जाता इता म्हळ्यार आमगेले ब्लड सेल्स जनरेट जावचे बोन मॅरो डिप्रेशन जाले फुडें तुगेले ब्लड सेल्स आनी पुरो उण जाता WBC उण जाता RBC उण जाता प्लेटलेट्स उण जाता चड उण जाता इम्पेरमेंट जाता ब्लड दिवका जाता तशीच केस उजडता अगेन द सेम पॉयंट आयली अस्थि धातूची उपधातू केसू बोन मॅरो डिप्रेशन जाले तेन्ना तुगेले केस जडता कशें जडता त्याही तरेची आयुर्वेदान सांगेल ऑब्जर्वेशन आनी एक नंगकुट हांव सांगचें नंगकुटाचे हेल्थ पळोवन नंगटा हेल्थ पळोवन तुगेले बॉडीचे तुगेले डेफिशियन्सीज सांगू जाता आतां पयर एक म्हगेले पेशंट आयलो तागेले नंगकुट भेत्ता म्हणून स्प्लिट जाता आनी केलो जनाल रफ जाता आनी केलो जनाल नंगटा तूं काळे काळे गीटीशी येता एक दिग दिग धवे धवे पॅचेस येता सो एक एक कारण आसता कळ्ळें तें आमी आयडेंटिफाय करूं जाता जाल्यार पुरे रिलेटेड टू हेंची खंयचे अस्थि धातू बोन अस्थि धातू आतां तागेले हांव ब्लड टेस्ट कोण पळयता ना तागेले विटामीन D3 पाताळा गेला मस्त लो आसा एक दोन्ही कशें म्हळ्यार ताका ಸ್ವಲ್ಪ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आशिल्ले ता निमित्ती ताका त्या बोन नंगटाक इफेक्ट जावन आसा पुरो बट तागेले विटामीन D उण आशिल्ली वय कळ्ळें मिनिमम त्या क्वांटिटी पशी उण आशिल्ले तागेल्यान सम उण आशिल्ले 12 की आशिल्ले सो ताका विटामीन D सप्लिमेंट दिल्ले हांवें ते घे एक 3 म्हयने घे कंटिन्युअस मागीर पळया तुगेले नंगकूट कशे म्हणून पळया म्हणून सांगलें हांवें तशी तें एक कारण जालें आतां हांव सांगिल्लें लास्ट खंयची रिजन ड्रग्स मेडिसिन्स विंगड मेडिसिन्साचे सायड इफेक्ट्स आनी मित सायड इफेक्ट्स आनी मित केस जोडचे ते अनेक कारण अनेक तुमी कॉमनेस्ट कारण हें तर सायंटिफीक मस्त सायंटिफीक जावन आमी उलयल्या बरें जालें कॉमनेस्ट ऑफ द कारण कसं न्हय म्हळ्यार अनेक मेजर कारण न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी इनसाइड आउट म्हणतात आमी कसं खाता ती ते केसाक तुमगेले स्किन पयलीं सांगलां केसू आनी स्किन खंयचेय जावं बॉडी खंयचेय हेल्थ जावं आमकां बायच्या दिशी दोन्ही पळय एक केसू आनी चर्म विंगड भितर वेल्यान आमकां कसं दिसना हार्टय दिसना किडनी दिसना सो आमकां मेन दिसच्या केसू आनी तागेले स्किन ते पळोवन आमगेले तागेले हेल्थ कशी म्हणून आमकां जज करूं जाता सो तागेले केस शांग आसा तागेले चर्म लायक ग्लोईंग आसा लायक आसा म्हूण जाल्यार तागेले हेल्थ इट इज अ मिरर ऑफ हिज इंटरनल हेल्थ एक्सलेंट इट इज अ मिरर ऑफ हिज इंटरनल हेल्थ तागेले इंटरनल हेल्थ चांग आसा म्हूण सांगयता चर्म तागेले स्किन चंद आसल्यार केस चंद आसल्यार सो ते हांव सांगलें न्यूट्रिशन आमी पयर सांगलां न्यूट्रिशना विशयी मस्त उलयली आमी न्यूट्रिशन आमगेले फुडले एपिसोड पळयल्यार कळटा कळ्ळें कसं न्यूट्रिशन घेवं का एंटी ऑक्सिडेंट्स म्हळ्यार कसं न्हय कळ्ळें ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस म्हळ्यार कसं न्हय एंटी ऑक्सिडेंट्स कसल्यान मेळटा
ते पुरा आमी पळय निमगे पळयला वय, आमी फुडले वय. एपिसोड उरलेली पळयात ती सो पुरे. त्याचे आमी पळयल्यार कळटा आमकां वय. सो तसल न्यूट्रिशन आमी घेतल्यार बॅलन्स्ड डायट हां बॅलन्स्ड डायट म्हणटात समतूकದ आहार ಆಹಾರ ಸಮತೋಲಿತ हय, समतोलित आहार हय. ते आमी घेतली म्हणून जाल्यार आमगेले केंसाक चांग जाता ते आनी एक लास्ट विशय ताजे पयशी कॉमनेस्ट विशय कसो म्हळ्यार आमी न्हांवचे उदकाक हां हार्ड वॉटर सॉफ्ट वॉटर ते न्ही मैरे आयुर्वेदान कसं सांगला मात्याक हुनुदाय मात्या घालूनच म्हणून मात्यार न्हांवचें हां उष्णांबुनादः म्हळ्यार उष्णांबू म्हळ्यार हून हून उद्दाक उष्णांबुनादः कायस्य परिषेको बलावहः तेनैव चोत्तमांगस्य बलहृत केशचक्षुषां म्हणून सांगला कळलं म्हळ्यार बलहृत होय. केशचक्षुषां केस आणि दोळ दोळो ते हून बल उदक काढता म्हणून. काढता ते weak करता अंगांतू स्ट्रॉंग जातलो वय वय हां अंगा हून उष्णांबुनादः कायस्य परिषेको बलावहः बॉडी बल दिता बॉडी बल तू न्हाल्ल्यार परिषेक म्हण न्हांवचें वय हून उदक न्हाल्ल्यार अंगाक स्ट्रेंथ येता वय तज्जेनच तेन एव उत्तमांगस्य उत्तमांग म्हळ्यार ब्रेन हां उत्तमांगस्य बलहृत केशचक्षुषा म्हळ्यार इवन ब्रेनाकय वायट म्हणून वायट वय उत्तमांग म्हळ्यार आमगेले मात्ते ಮತ್ತೆ म्हणजे सुपिरियर ऑर्गन ऑफ द बॉडी Body. सो गळ्या वैल पार्ट वैल. आसा ताका आमी उत्तमांग म्हणून सांगला म्हळ्यार उत्तमवाद अंग अंग हां सो उत्तमांग सो उत्तमांगस्य बलहृत केशचक्षुषां दोळ्याच्या आनी केंसाच्याय वत्ता म्हणून स्ट्रेंथ वत्ता म्हणून सांगला म्हणून तांतू अनेक आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांतू तुका कसं म्हणटाले वय वय मॉडिफाय करून सांगची जाल्यार हां हून मात्यार न्हाता न्हय उदक न्हावेत जाल्यार गिजरा उदक न्हांवचें न्हय हां दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सकडा लाय करेक्ट आयकू का गिजरा उदक न्हाली म्हूण जाल्यार केस जोडचे खंडीत तू आमी उदक फुडें काला रान्नणी तापेत आशिल्ली ती भाणांत आमी उदक करून आमी तापेत आशिल्ली त्यावेळी तांब्याची भाण हां तांब्या बाणान तापोवन तूं न्हांवचें आशिल्लें वय. पयर दिपावळीक नाले सो ते तांब्या बाणान तूं तापयलेलें उदक हां श्रेष्ठ उदकांत हां गिजर उदक न्ही नाही गिजर म्हळ्यार त्या कॉयलान तूं करंट पास जावन त्या उदकांत कसं की केमिकल चेंज जाता चेंज जाता हां ते उदक आशिल्लें उदक जावन वर ना तें आनी कसं की जाता तें हां कळ्ळें निमती ताजी निमती केस जडता 100% केस जडता गिजरा उदका गिजरा उदकान आतां हें पुरा फ्लॅटाचें हें आयलें मागीर पुरा कडेन वय पुरा कडेन तुका गिजर येवन कळ्ळें केंसाची समस्या चड जाता चड जाता सर देखून तांतू एक कसं करूं येता म्हळ्यार गॅस गिजर म्हूण एक आसा गॅस गिजर ते उज्याना होऊन घेवचे ते आता ऑटोमॅटिक गॅस गिजर आयला कळ्ळें आतां केलो फ्लॅटांत आनी पुरा तांगेले हें आसता रेटिक्युलेटेड गॅस सिस्टम सो तांगेले न्हाणयेन तूं त्या गॅस लायन पायप येवन आसता ताकाच तूं एक सिरकेला जालें गॅस गिजर तूं कोणू दायवचें सुरू जाता ऑटोमॅटीक कळ्ळें पायप ऑन करता न्हू जाता ऑन जाता सो ते गॅस गिजर सो गॅस गिजरा उदक तक्क म्हणटा जेव येता एकय त्या वेळी तुका ते ना म्हण जाल्यार तुवेंच गॅसार उदक हून कोर ते थोडे एक तोप सान उदकां एक तोप सान तोपांत हून केल्यार तुका एक बकेट उदक जाता थंड उदक सोमाळे उदक म्हणटात सोमाळे उदक आमची गेल्यान प्युअर आमची गेल्यान सांग जाल्यार ल्यूक वॉर्म म्हळ्यार सोमाळे उदक एकय थंड उदक साद्य आसल्यार थंड उदकान लायल्यार श्रेष्ठ थंड उदकान मात्यार नाल्यार श्रेष्ठ कळ्ळें माती धुवन घेतल्यार श्रेष्ठ थंड उदक तेच म्हाका गस येता केरळा जनांक लायक केस म्हणटात ताका कारण हांव केन्नाय हांव केरळांत म्हगेल्या हॉस्टेलांत हांव शिकतना तेन्ना चेडूं बारी लायक केसू एक दीस तांणी हुनुदान मात्यार नायना ती थंड उदक मात्र मात्यार न्हांवची एक आनी आमी तेल घालना कळ्ळें आमकां ते चिपकू म्हणत एक केंसा तांकां तेना तांणी तेल घालचें आनी शाळ उदकान न्हांवचें म्हळ्यार त्या उदकांतू ते तेल वच्चे कविना तांणी शॅम्पू आनी घालून करना ती ते तुमी सांगता करेक्ट ते म्हळ्यार ऊन उदक कितली यूज करता ती केस पडची चड जाता न्ही आनी एक हांव तुका सांगता कॉमनेस्ट कॉज तूं केरळा विशय सांगतना म्हाका एक उडगास आयलो केरळाचे केसू चंदू वय सानपणेरी अप टू 30-35 तूं पळय त्याच तुगेले क्लासमेट्स कोण आशिल्ली पळय आतां तांकां पळय कशें म्हणून तागेले मात्यार केस आसना कसं लेख म्हणल्यार तांणी मात्यार साबून घालना ती
तेंच्या त्याल लावचे तशी तांणी पळय तांकां जेनेटीक जावन लायक केस देवान दिला जेनेटिकली दे हॅव गॉट अ inherited they have inherited good hair very thick hair quality hair but they are ruining tan ruin करता सर तांगेले हातान तांणी वायट करून घेता सर ती कशी म्हळ्यार तांणी मात्या त्याल घालता म्हणाले ए भाई पचपची त्याल घालता ती म्हणाले भाई तांकां केस चांगस म्हणाले भाई जाल्यार तांणी मात्याक सोप घालना ती काल उद्दा घालून दिवचे तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार मात्या त्याल वचचे ना कळ्ळें त्याल आनी उद्दा मिक्स जावचे ना मात्याक तुवें तेल आनी उदक मिक्स करून दवरूनच फूड हांव पळयला फूड आमी सान आसतना पळयला दादलो मनशांक एक अभ्यास आशिल्लो कळ्ळें मात्याक तेल आनी उदक मिक्स करून राबल्यार चंद राबता तो केस चंद म्हणून तुगेले जेल घाल्या वरी तेन्ना देवानंदा वरी दिसू का दिलीप कुमारा वरी दिसू का म्हण तेन्ना कालाचे आमगे राज्य आ न्हू पुरा तांणी तेल आनी उदक मिक्स करून पुरा चंद करून उडयत आशिल्ली ती तांकां आफ्टर सम इयर्स मात्या कोणाकय केस ना आशिल्लो हांव केन्नाय सांगू सर चले चेडवांक ತಲೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಾಚಬೇಡಿ ಒಂದು दोनी कसं म्हणे न्हावन आयली मागीर मात्यार उदक वरोवचे ड्राय करका प्रॉपरली ड्राय करका कशी ड्रायरान न्हय तुम्ही अंगशान अशी मात्याक अंगठी पुरा घालून आमी सुकयता पळय त्या प्रकार तूं सुकोवका ड्रायरान सुकोवचे ना ड्रायर म्हळ्यार वापस हीट डेव्हलप ते करंटाचे ना वापस सो ड्रायरान केस सुकोवचे न्हय मात्यार उदक दवरून उदक घालून वळोवचे न्हय आतांची कॉलेजा चेल्ल्यांक चेरक्यांक अभ्यास आसा मात्यार उदक घालून वळोवचे तांकां म्हळ्यार ते सिनेमान तांणी बॉलिवूड हॉलिवूडा पुरा पळोवन तांणी पुरा केस उदकांनी घालून हांगा पुरा स्पाइक्स राबोवचे तशें करता ती देखून हांव ताका सांगचें तांणी ते एक सिना मात्र घालचे तेकडे गेले मागीर तांकां माती पुसूचे जन आसत तांकां माती पुसून सोडूंक जन आसत तांणी एक सिना मात्र ते मात्या उदक घालचे तेकडे गेले कुळे माती चंद करून पुशिता ती तुमकां पुसूच्या कोण आसा देखून तुमी मात्या उदक घाल नुका ती चेल्या चेडवाक सजेशन नाल्यार कॉलेजान कशें जाता म्हळ्यार केस उक्त म्हणचे टॉयलेटाला वचून मात्या उदक घालचे वळोवचे वल्लो केस एक न्हांवचे आनी धांवचे केस वळोवचे ना सुकोत ना उदक देंवत आसता सायडा दाखोवन मागीर ताजितले सुकचे तो हांव तांकां सांगू आसा ನೀರಿಗೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಯಾವುದುಂಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಮೇತ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನೀರಿಗೆ ಕೂದಲೆಂತದು ಲೊಕ್ಕಂಡ ಸಮೇತ ಉತ್ಕಾಂದ वायट जाता कागद वायट जाता रूख वायट जाता कळवे प्रत्येक उदकान प्रत्येक वायट जाता म्हणटा तुमगेले केस व्हरतवे सो तुमी प्रॉपरली केस ड्राय करा कळ्ळें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टिप्स हांव सांगचे एक म्हळ्यार हुनुदा नांव नुका ती दोन एक म्हळ्यार केस समज ड्राय करात आणि तेल आनी उदक मिक्स जावचे सोनुका ती तूं तेल घाल्लें म्हण जाल्यार समज धुवन काडा काणू केस ड्राय जाले मागीर वापस घाला 2 दीस नंतर वल्ली केसाक तेल घालूं नाका सो आज मात्यार नाल्यार फाय सांजवाळ एक परा म्हणटा तेल घालका समज केस सुकुका वल्लो केसाक तेल घालूनच घाली म्हण जाल्यार खंडीत केस झडटा ते मागीर ऑब्जर्वेशन जाल्यार इट इज व्हेरी ट्रू त्या मागीर ऑब्जर्वेशन हा इतले वर्सां तूं ऑब्जर्व केलेले विशय हांव सांगचे खंयचे पुस्तकार सांगिल्ले विशय न्हय हो विशय पुरो जाल्यार तुमगेले एक्सपिरियन्सान तुजी कितले ते लायफान तूं आमी आयकलेले एके आमकां बदल तुमी सांगता म्हाकाय दिसता कितले पुरे आमी सन मिस्टेक करतात कितले मिस्टेक करतात त्या खातीर आमगेले सकड वीक्षकांक आज तुमी मस्त लायक विशय केसा ಬಗ್ಗೆ आयकली ती कोणाक चंद केस जावका एक केस नाका म्हण आसता कोणाकय ना सकडांक भारी चंद केस आसूं का कितले प्राय जाल्यार मात्यार बर केस कसका म्हणाला अशी ताका करेक्ट जावन व्हेरी व्हेरी सायंटिफिकली इन एन एक्सपिरियन्स्ड वे डॉक्टरान सांगला पुरे उडगासदार येते केस मिरर ऑफ आवर स्किन ऑर इन द सिस्टम्स म्हणले आमगेले केस कशे आसा ते आमगेले भितरवेले अंगांग कशी वर्क करता आसा आमगेले सिस्टम्स कशी वर्क करता आसा ते दाखयता तशीच केसाक आमी कशी विंगड नमुने ट्रिटमेंट आनी आमगेलो केस आमी वायट करून घेता ती ताका नॅचरली तांणी कसले ह्या वखत घेत त्या वखत घेत कसले डॉक्टरान सांगानी तुमी पळयले नॅचरली आमी करची मिस्टेक्स कसा ना ते आमी अवॉयड केल्यार नॅचरली आमगेले कशी केस लायक वर येता म्हण सांगले हेंच एपिसोड केसा विशयी आनी विंगडय
आम्ही आयुर्वेद दर्पणांतू मुखायल वार कंटिन्यू करता ती सक्कड वीक्षकानं असले लायक जनरल आणि स्पेसिफिक प्रति ऑर्गना ಬಗ್ಗೆ आम्ही चर्मा ಬಗ್ಗೆ जाल्ले केसा ಬಗ್ಗೆ अशे प्रति ऑर्गनाचे प्रति आमगे लायक एक लायफस्टायल आगतीरी कशी आयुर्वेद हेल्प करता म्हळ्यार बहळ एक्सपिरियन्स्ड आमगे तांगेले एक्सपिरियन्स ಅದಕ್ಕೊಂದು सांगचे डॉक्टर गोपाल कृष्ण नायक सांगता ती पुरे वीक्षकांनी पुरे पळोवका आनी तांगे लायफ भारी लायक करून घेवका सगळ्यांक आरोग्य लायक जावन आसो म्हण सांगताची हे एपिसोड कैद करता थँक्यू